गोंय सरकारच्या कदंबा बशी फाटल्यान लागिल्लें शुक्लकाश्ट सोंपपाचें नांव घेना. पोरण्यो जाल्ल्यो कदंबा बशी मेळत त्या सुवातेर बंद पडटा म्हणून सरकारान 100% इलेक्ट्रीक म्हणजे विजेचेर चलपी ह्यो बसी नव्यो बसी हाडल्या. हालींच पणजे टू वळवय ह्या मार्गाचेर पणजेच्यान वळवय ह्या रस्त्याचेर हालींच्यानूच इलेक्ट्रीक कदंबा बशी धांवपाक लागलेल्यो. ह्या रस्त्या वयल्यान इलेक्ट्रीक कदंबा बशी धांवता ते पळोवन खुबश्या जाणांक गाडयो सोडून हे बशीन प्रवास करपाची स्वप्नां पडूंक लागिल्लीं. म्हटल्यार आयज पळय जाल्यार अवघ्या 4 दिसां भितर ह्या वाठारांत येवपी एक कदंबा गाडी हांगा कांय तांत्रीक बिगाड जाल्ल्या कारणान बेतके हॉस्पिटला सकयल्ल्या रस्त्याचेर बंद पडलेली आसा. सरकारान आनीक खुबशी इलेक्ट्रीक बसी मागयल्या आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी इलेक्ट्रीक बसी धांवतल्यो. तशेंच आजूच वर्तमानपत्राचेर आयलां की पणजे शारांत इलेक्ट्रीक बसी धांवतल्यो. त्याय बशींची हालत जर अशीच जाली जाल्यार मागीर इतलो खर्च करून इतलो हट्टास करून हो उपद्व्याप कित्याक, लोकांच्या पयशांचो हो विध्वंस कित्याक असो प्रश्न सर्वसामान्यांक पडला. बेतकेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक.